रेंट कॅब ऑपरेटरांच्या अर्जाचेर 6 सप्तकां भितर निर्णय घेवचो म्हूण हायकोर्टान सरकाराक सांगलां। टुरिस्ट टॅक्सी ऑपरेटर बोवाळ मारतात म्हणून गोंय सरकारान अर्ज एबेन्सांत दवरल्यात म्हणून रेंट कॅब ऑपरेटरांनी हायकोर्टाक सांगलें। असोसिएशन अटी पाळिना म्हणून सरकाराचो आर्ग्युमेंट। रेंट कॅब ऑपरेटरान जर प्रस्न हायकोर्टात पावला, ऑपरेटरांनी परमिटांक म्हूण अर्ज केल्ले 4 म्हयने जाले, सरकार कानामनार घेना म्हूण रेंट कॅब ऑपरेटर हायकोर्टात पावल्यात। बुधवार तांची केस खंडपीठा मुखार आयली। हायकोर्टान सरकाराक 6 सप्तकां भितर निर्णय घेवंक सांगलां। रेंट कॅबवाल्यांच्या ह्या आर्ग्युमेंटाक सरकारान हरकत घेतली। ऑपरेटरांनी जुलय 2016 लायसनाक अर्ज केल्ले, पूण तांचे कडेन 50 ऑल इंडिया परमीट आसूंक जाय अशी अट आसा। ती अट तांणी पाळिल्ली ना म्हूण सरकार म्हणटा। असोसिएशनाची सुत्रां सांगतात ते प्रमाण 13 ऑक्टोबर मेरेन तांचे कडेन खंय 58 ऑल इंडिया परमिटां आसात। असोसिएशनाचो अर्ज 6 सप्तकां भितर निकालांत काडचो म्हूण हायकोर्टान सरकाराक सांगलां। पुणंटा खातीर मुकेश कुमार। लोलयां IITचे प्रकरण आतां झगड्यांचेर पडलां। लोलये पंचायतीच्या ग्रामसभेत जाल्ल्या बोवाळांत सरपंचान 7 जाणां आड कंप्लेंट केल्ली। ताका पुलिसांनी धरून पर्सनल बॉन्डाचेर सोडले। ताका सपोर्ट दिवंक मोठ्या संख्येन लोक जमलो। सरपंच म्हणटा दादागिरी केली म्हणून विशय सुटचो ना। लोक म्हणटा मुख्यमंत्र्यान ताका पयलो विचारचें। लोक सीएमाक मेळपाचे आसात। IIT प्रकल्पा वेल्यान ग्रामसभेत बोवाळ जालो। त्या उपरांत 7 जाणां आड कंप्लेंट जाली। लोकांनी जांचेर कंप्लेंट जाला ताणें जी पळय एलिगेशन्स केला ती सगळी फॉल्स आसात। कित्याक ह्या ग्रामसभेचे पुलिसांनी बी आनी पत्रकारांनी बी व्हिडिओ फिल्मिंग केल्ले आसा। जी दादागिरी ग्रामसभेक जाला हें ताजेंच आतां फुडलें इलेक्शन जातरीत जर इजदोर बाबा सारके मनीस जर निवड ना जाल्यार कितें जातलें हाजो एक हो एग्जाम्पल आसा। आनी सगळ्या काणकोणकारांनी हो एग्जाम्पल दोळे मुखार दवरपा जाय। ज्या तरेन हांवें पयलें आव्हान केल्लें की ग्रामसभा ही बरे भशेन आमी करया आनी तातूंतल्यान आमी आमची लोलयेकारांची दाखोवया म्हूण, पूण हे प्री प्लॅन करून आयिल्ले ग्रामसभा हायजॅक करपा खातीर ती तांकां करपाक मेळना म्हूण ते फ्रस्ट्रेट जाल्ले आसात। शेवट सरकाराक कितें डिसिजन जाय तें सरकार घेतलें। IIT करपाची जर तांकां थंय आसल्यार ते करतले, IIT हांगा करपाचें ना जाल्यार ते करचें ना। दुसरें तो म्हणटा की आमगेलो IITक हांगा विरोध ना, जाग्या विरोध म्हळ्यार IIT कितें हवें बांदपाची, खंयच्या जाग्यार जर खंयच्याय जाग्याचेर जर ती खंय तरी बांदचीच पडटली। जाग्यार जर विरोध करतात जाल्यार ती कितें आमच्यान ती अशी वयर हातूंत बांदपाक मेळना, खंयच्या तरी जाग्यार बांदपाक पडटा। ज्या वेळार NITकूय बी ताणें विरोध केलो तेन्नाय ताणें जाग्या खातीरच विरोध केल्लो। त्या वेळार ताणें सांगिल्लें की भगवते पठारार बांदा म्हूण थंयचे सगळ्या लोकांनी, कित्याक थंय कोणाली घर ना काय ना म्हूण। आनी आतां थंय तरी तांगेलें थंय बी नाका, म्हळ्यार तांकां गांवांत काय आयिल्ले नाका। गांवचो जो गरीब लोक ताका कोणाक कितें काम धंदो कितें मेळपाक जाय तो तांकां नाका। ते कंप्लेनीचेर गांवांतल्या 7 जाणांक पुलिसांनी धरले। तांकां पर्सनल बॉन्डाचेर सोडल्यात। अटक केल्ल्यांक सपोर्ट दिवंक लोक पुलीस स्टेशनार मोठ्या संख्येन जमलो। आमी फकत ताका राव म्हूण सांगून गेल्ली, तूं इलेक्शन कोरान वच म्हूण। कितें तुमचेर कंप्लेन कितें म्हणून केलें ताणें? आमी ताका हेरस केलो म्हूण। आमी ताका कांय केलें ना, सेक्शन लायलें आनी ताका आमी एक बोर्ड लायला ना, कांयच ना, फकत ताका आमी रिक्वेस्ट करून गेल्ली। आनी तेगे भावान डॉक्टर अमनान लाठी चार्ज कर म्हणटकूच आमी एका सारवार करून गेल्ले एका, ते म्हजेरूय बीन बेश्टी कंप्लेन केला। लोक आलो उणें 1,000 वयर, सगळे लोक ताका सांगतालो बाबा तूं राव, वचनाका, मिटींग काबार करून वच म्हूण। ताणें सगळे लोकांक हाडून दवरले, 4:30 वर पासून बसोवन दवरले, आपूण ही मिटींग वोटींग घेतलो म्हूण, आनी लास्टाक तो उठून गेलो। तेन्ना लोक ताका सगळे म्हणपाक लागले बाबा तूं राव, मातसो राव, हें कंप्लीट करून वच, आमगे सायन मारना, सायन मारून वच। पूण ताणें तें अलाव केलें ना आनी तो पुलीस प्रोटेक्शनाचेर तो गेलो आनी ताणें फॉल्स एलिगेशन घालून तेंचेर आयज केस केली। आनी आयज हो सगळो लोक, थोडो लोक येयलो जो घराको आलो ते आयज तेंचे बारा येयले, आमी तुमचे बारा आहाय म्हूण। कित्याक तेणें कंप्लेन करता जाल्यार सगळ्या लोकांचें करपा जाय आसलें। एक 7 जाण सिलेक्टीव नांव दिवन तेणी ती कंप्लेन करपा नाका आसली। खंयचेय परिस्थितीत लोलया IIT जातलीच, नसते राजकारण सरकार खपोवन घेवचें ना म्हूण मुख्यमंत्री म्हणटा। आतां लोक मुख्यमंत्र्याक मेळपाचे आसात। जो सीएमाचो स्टेटमेंट केलो, म्हाका एक तेमी मेमोरंडम दिल्लो, त्या हेजेर सीएमान एकूच सायडीच्यान करचें नाशिल्लें। कित्याक हांगा गांवाक जायते लोक आसात आनी त्या जवळ जवळ 1,500-2,000 हजार लोक आशिल्ले। मागीर तेणी आमचे बारीक लोकांचे बी तेणी मातसो विचार करपाक जाय आशिल्लो। कित्याक सीएम पार्सेकर सर अजून आयला, ताणें येवचें आनी आमचे लोलयेकारांक पयलीं प्रॉब्लम पळोवचो। आमकां उदका कशें त्रास जातात, आमकां बाकीची खंय खंय त्रास जाता ते, आनी ताजे नंतर ताणें आमकां विश्वासान घेवन ते कितें डिसिजन घेता पळय ताचें उलोवचें। गोवा फॉर्डांतल्यान हय मेसेज येयली, तूं आनी कित्याक पडटा तितून, तुका आमी कॅन्डिडेट लायता म्हणून अगेन्स्ट तुजे लाय म्हणलें। म्हाका प्रॉब्लेम काय ना, एक लाय तिका 2 लायल्यार करता, तुजो प्रॉब्लेम काय ना। बट आय वील बी विथ विलेजर्स, दॅट्स फॉर शुअर।
प्रुडंटा खातीर बबेश बोरकार. घेऊया एक ब्रेक.